ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आम्ही सर्व हे पुरुषोत्तम मासाचे महात्म्य बृहन्नारदीय पुराण ಅಂತ ಸಂಗಿಲ್ದಸಲೆ ಚಿಂತನ ಕೋನ್ಗೆ ತಸಚಿ कालच्या दिवसाक ते दृढधर्मरायाक खंयची रीतीरी हें जन्म अंतू ताका एक पुरुषोत्तम मास आचरण कोरका खंयची रीतीर ते विधान कसने प्रत्येक ताणे वाल्मिकीलगी पुनः निमगिरल तेदना तांणी संगिल्दसले एक अनुग्रह आम्ही ऐकत आसलीची. अशी पुरुषोत्तम मास प्राप्त जाल तेदना विशेष दावन घेवन ते पुरुषोत्तम प्रीतीಗೋಸ್ಕರ ते मास अंतू पूजन कोरका म्हणून सांगून घेवन ऐकले. अशी संसार सागरे मग्न मुत्तारयतियो ध्रुवं कोण सेवेत तम लोके मर्त्यो मरणधर्ममा. समस्त एक प्रपंचांत सिलसिले जन शपूर केदनाकय प्रत्येक क्षणा म्हणकेची मृत्यूक सन्निहित जावचे आम्ही अशीची पैसून आलोचन केल्यार पूर म्हणटना मृत्यूक सन्निहित जावन सिलसिले समस्त ते जन सर्व जन ते संसार सागरा भितरी बुड्डून घेवन आसाचे. तसल ते एक बुड्डून श्रीलंका कोण तारण करता रक्षण करता उद्धार करता तसल ते एक देवाक कोण पूज करनाशे असता म्हणून सांगून वाल्मिकी ते दृढधर्मरायाक निमगीत आसाचे. म्हळ्यार प्रत्येकलेन जो व्यक्ती अशे पुरो तांणी हें पुरुषोत्तम मास सेव कोरका म्हणून सांगून घेवन तांणी सांगता आसाचे. कसले क म्हळ्यार तांणी सांगता आसाची पुनर्ग्रामाः पुनर्वित्तं पुनःपुत्रा पुनर्ग्रहं. पुनर्ग्रामाः एक ग्राम आम्ही वचचे पुरोचे पुनः वापस त्या ग्रामाक येवचे पुरोचे आमी. अथवा पुनर्वित्तं एक पटी दुड्ड संपादन करून पुनः आमकां ताजेर आनीक दुड्ड संपादन जावचें पुरो. पुनः पुत्राः वापस आमकां एक संतती सत्पुत्र जावन आशिल्ले जाल्यार आमकां संतती मेळचे पुरो. अथवा पुनर्ग्रहं पुनः आमी एक ग्रह निर्माण करूं पुरोचे. पुनः शुभाशुभं कर्म आम्ही करचे जाल्यार शुभ कर्मशे पुरो अशुभ कर्मशे पुरो पुनः पुनः ते जावचे सहज जावन घेवन जलरी न शरीरम पुनः पुनः. हें शरीर म्हणून सांगिल्लें जाल्यार पुनः पुनः आमकां मेळटा म्हणून सांगचें जायना. कसले काय म्हणून सांगल्यार अस्थिराणी शरीराणी म्हणून म्हणटात. हें स्थिर जावन आशिल्लें जाल्यार शरीर न्ही हें म्हणटना प्रत्येकल्यांक हें एक मानव जन्म मेळचेची अत्यंत एक आमगेले पूर्वजन्म संचित पुण्यकर्मान करतना आमकां मेळची जाल्यार म्हणटना हें एक शरीर मेळचेची अत्यंत दुर्लभ जावन आसा. तद्रक्षितंतु धर्मार्थे धर्मो ज्ञानार्थमेव हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षः तस्मात् धर्मं समाचरेत. म्हणटना मुख्य जावन घेवन हें शरीर आमकां मेळल आसा तें एक रक्षण करचें खंयचे निमित्त म्हणून सांगल्यार खंयचे खातीर म्हणून सांगल्यार धर्मार्थः धर्माचरण आमी करून घेवन हें शरीर रक्षण करपाक. तशीच हें धर्म आचरण करचें कशें न्ही म्हणून सांगल्यार ज्ञानार्थमेव हि आमगेले ज्ञान एक मेळचेಗೋಸ್ಕರ आमी धर्माचे आचरण कोरका. ज्ञानेन सुलभो मोक्षः आमी ज्ञानवंत जाल्ले म्हणून दरी ज्ञानेनैव परमपदम म्हणून सांगिल्लें आसा आचार्य मध्वानी. म्हणटना विशेष जावन घेवन आमी ते एक ज्ञानपूर्वक जावन घेवन आमी कसं एक कर्म करता ती तद्य मुखांतर जावन घेवन सुलभो मोक्षः मोक्ष म्हणून सांगिल्लें जाल्यार सुलभ जावन घेवन जाता गय. तशें करून घेवन तस्मात् धर्मं समाचरेत. तशें करून घेवन प्रत्येकल्यान हें धर्म आचरण कोरका म्हणून सांगून घेवन वाल्मिकी सांगता आसाची. देहरूपस्य वृक्षस्य फलं धर्मः सनातनः धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो वंध्यवृक्षवत्. म्हणटना हें एक आमी देह म्हणून सांगिल्लें एक वृक्षके ताजे फल कसं न्ही म्हणून सांगल्यार फलं धर्मः सनातनः फल म्हणून सांगल्यार धर्माची जावन आशिल्लें तें फलके. धर्महीनस्तु यो देहो आमी ते एक धर्मार चल्ली म्हणून दरी धर्म आमकां नाका म्हणून सांगून आमी धर्माक विधी जावन घेवन सोडली म्हणून जाल्यार आमी तशी चल्ली म्हणून जाल्यार कसं जाता म्हणून सांगल्यार निष्फलो वंध्यवृक्षवत्. हें शरीर दुखून घेवन धर्माचरण जाय न्ही जाल्यार एक खंयचेय एक फल सोडना जातलें वृक्ष म्हणकेची म्हणून म्हणटना एक वृक्षांतू फल न्ही आसता जाल्यार मात्र प्रत्येकले ते वृक्ष आश्रय करता. सोडल्यार फल ना म्हणून जाल्यार कोण आश्रय करता तेंचे रितीर जाता म्हणून म्हणटना आमगेले केदनाकय सहाय येवचें कोण म्हणून म्हणटा ती न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादयः न पिता सोदरा वित्तं धर्मस्तिष्ठति केवलम्.
आमकां प्रत्येक समयाचेर आनी पुरो आमकां सहाय करचें पुरोच जरी आमगेली एक प्रधान जावन आशिल्लें तसले आमगेले जिवनांतू एक घट्ट म्हूण आसता त्या एक संदर्भांतू आमकां कोण आमगेर ओट्टू आसता म्हूण सांगल्यार धर्म आमगेर ओट्टू आसता म्हूण सांगून घेवन आवसू बाप्पूसू अथवा आमगेल बायल चेडूं अथवा कोणेय सोदर प्रत्येक कोणेय अशें पुरो केन्नाय आमगेर ओट आसल्यार समेत आमगेल जिवनांत प्रधान जावन आमगेर ओट्ट अशें कोण म्हूण सांगल्यार आमगेले धर्म जावन घेवन आसता तशें करून घेवन केन्नाके धर्मार चल म्हूण सांगून घेवन ताका उपदेश करतसाची जरा व्याघ्रीव भयदा व्याधय शत्रवो यथा आयुर्जाति प्रतिदिनं भग्नभांडात पयो यथा आसतना जरा व्याघ्रीव आमगेले एक दिवस गेला म्हण केजी प्राय दल रीची दत्त आसता तसल ते प्राय दवचे संदर्भांतू व्याघ्रीव भयदा एक व्याघ्र ಒಟ್ಟು ಮೆಳ್ಳಿ ಮುಣದರಿ ಖಂಚಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮಕ ಭಯ ದಿತ್ತಕಿ त्यांचे ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ದಿತ್ತ असतके म्हणजे आमगेल दिवसू आयुष्य म्हणून सांगितलं तसले क्षीण दत्तस म्हणून सांगून घेऊन व्याधय शत्रवो यथा आमक येवत तसले एक व्याधी म्हणून सांगून असता जन्मांतर कृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते म्हणून म्हणतात तसल ते एक व्याधी इत्यादी पुरा आमका आमगेले शत्रू म्हणकेची भयंकर जावन घेवन असताची म्हणून सांगून तशीची आयुर्जाति प्रतिदिनं आमगेल आयुष्य समेत केदनाकी प्रति दिवस म्हणकेची भग्न भांडात पयो यथा एक भग्न दलल तसले एक पात्र दुखून घेवन म्हळ्यार एक आयदन दुखून घेवन वाट्ट दलल तसले आयदन दुखून घेवन खंयचे रितीरी एक नित्य निरंतर उद्द घालून दवरल्यार समेत तंदुकून घेवन पळोवन घेवन वता त्या रितीर आमगेलें आयुष्य म्हणून सांगिल्लें तसलें वता आसता तरंग तरला लक्ष्मी ही त्यांचे रितीरी तरंग म्हणकेची एक समुद्रांत पाड इत्यादी प्रयत्न खंयचे रितीर त्या रितीर आमगेलगी लक्ष्मी चंचल जावन आसतके यौवनम कुसुमोपमम यौवन समेत एक फुल्ला म्हणकेजके फूल एक दिवसाक एक क्षणाक लायक अशें पुरो अनेक वेळाक बावून घेवन वता त्या रितीर यौवन आसतके आमगेले विशया स्वप्न विशया इव सर्वे निरर्थकाः तशीची विषय म्हणून सांगिल्लें तसले खंयचे पुरास स्वप्नांत जाल्ला म्हणकेजी प्रत्येक जावन घेवन प्रत्येक निरर्थक जावन घेवन आसता म्हणून सांगून घेवन चलम वित्तम चलम चित्तम चलम संसारजम सुखम आमगेले आशिल्लें दुड्ड अशें पुरो ते आमगेलेगी शाश्वत जावन घेवन आसना आमगेले आशिल्लें तसलें मन आमगेलें शाश्वत जावन आसना अथवा संसारांत कोण सुख आमगेलेगी आसना तसल ते एक एवं ज्ञात्वा विरक्तः सन् धर्माभ्यासपरो भवेत् हें मनांत दवन घेवन विरक्ती वैराग्य घेवन धर्माभ्यासपरो भवेत् धर्माभ्यास दौतशी तूं कोरका म्हणून सांगून घेवन असले अर्थग्रस्तो हिना भेको मक्षिका मत्तुमिच्छति कालग्रस्तथा तदा जीवः परपीडाधनाद्रतः सामान्य जावन घेवन एक मनशाले एक वृत्तांत कसं म्हणून सांगता ती म्हणून सांगल्यार एक दिवोड आसता दिवोडू तें एक बेब्बे खावका म्हणून सांगून घेवन हे तोंडांतू बेब्बे घेवन जाल्ला तरी ते बेब्बेक मोर्चे संदर्भ समेत कसने पूण एक तक्का दवकदल तसले आहार म्हणून सांगून घेवन थंय आशिल्ले तसले मुसकी खावचेक आरंभ करता म्हणटना तागेल ते एक मोर्चे संदर्भ येयल्यार समेत अनेक प्राणीक मारचेक तो खंयचे रितीरी प्रयत्न करतकी त्यांचे रितीरी प्रत्येक जीवात्म अशें पुरो त्या जीवात्म खंयचे रितीरी म्हळ्यार नित्य कालग्रस्त जावन घेवन आसता कारण म्हळ्यार यमाले मुखांतर जावन घेवन तागेले आयुष्य म्हणून सांगितलें क्षीण दत्त आसता क्षीण जावन घेवन आशिल्लें तेन्ना तो कसन करता म्हणून सांगल्यार तागेलें आयुष्य क्षीण जावन घेवन आसता कालवश जावन घेवन तो आसा जाल्यार समेत अनेक जनाक तो ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಬರ ದಿವನ್ घेवन पीड दिवन घेवन ತಂಗೆಲೆ ಆಸಿಲ್ಸಲೆ ದುಡ್ಡು ರೀಚಿ तो अपहार करचेक प्रयत्न करतगे असले मृत्युग्रस्ताविषप्पं सह किं सुखं हर्षयत्यहो आघातं नीयमानस्य वधस्येव हि निरर्थकं अष्ट करून घेवन खंयचेय एक व्यक्तीक मरणदंडन दिवका म्हणून सांगून घेवन आशिल्लें तेन्ना कसं नाशी म्हणून सांगल्यार म्हाका सूख दावका म्हणून सांगल्यार ते एक सूख म्हणून सांगिल्लें जाल्यार खंयचे रितीर ताका मेळना की त्यांचे रितीरी ते सर्व सुख इत्यादी बरो ताका निरर्थक जावन आसता त्यांचे रितीरी कालपाश वश जावन आशिल्ले सरे मनशाक समेत प्रत्येक सुख दरीची निरर्थक जावन घेवन आसता तशें आसतना धर्मार्थंच यदा चित्तं नवित्तं सुलभं तदा यदा वित्तं तदा चित्तं धर्मोन्मुखं भवेत् अशें आसतना आमगेले मन म्हणून सांगिल्लें जाल्यार धर्मा वयर आशिल्लें तेन्ना त्या वेळार नवित्तं सुलभं तदा आमकां दुडवाचे एक आमकां दवकदल तितलें दुड्ड आमगेल्यागे आसना ते खंयची एक ताजी एक आमकां समस्या आसता तशें आसतना केन्ना आमगेल्यागे दुड्ड आसता की तेन्ना आमगेलें मन म्हणून सांगिल्लें जाल्यार दुडव एक धर्मा वयर जाल्यार रिची वच्चे एक आसना के
चित्ते वित्ते यदा स्याताम सत्पात्रम न तदा लभेत. असो खंचे एक संदर्भ आणतो आमगे लग्गी दुड्डू समेतस तशीच आमकां चांग धर्म कोरका म्हणून सांगून घेवन चित्त म्हळ्यार चांग मन समेतस हें असल्यार समेत सत्पात्रम न लभेत. सत्पात्र जावन आशिल्लो जाल्यार व्यक्ती आमकां मेळना म्हूण कसले काय म्हणरी आमगे लग्गी आमी खंयचेय एक दान कोरका जाल्यार सत्पात्र दान कोरका म्हणून गीतेन तांणी परत उपदेश केलेलो आसा. अशें आसतना सत्पात्र जावका म्हणून सांगिल्लें जाल्यार जन दरीची त्या वेळार मेळना. अशें आसतना एतत्तृतय संबंधो यथा यदा काले तु संभवेत अविचार्य तदा धर्मम यक्करोति स बुद्धिमान. अशी तृतीय संबंध चांग जावन आशिल्लें द्रव्य दुड्ड दरीची आमगेल्या गेसका चांग जावन आशिल्लें चित्त जाल्यारीची आसका आमगेलें मन आसका आमगेलें तशीच चांग जावन आशिल्लें जन आमकां मेळका सत्पात्र जन मेळका. तशी मेळल तेन्ना एतत् तृतीय संबंध तिनी हें एक ओट्ट जावन घेवन खंय आसता त्या वेळार खंयचेय एक वेळ करनाशी केन्नाके त्या वेळार आमी दान कोरून घेवन सोडका. विचार्य सदा धर्मम यक्करोति स बुद्धिमान. खंयचेय संदर्भाचेर त्या वेळार विचार आनी परत करनाशी आमकां मेळल तसर एक क्षण आमी सार्थक्य कोरून दिवया म्हूण सांगून दान कोरून सोडून सोडकाक वित्त प्राचुर्य संसाध्या धर्मा संती सहस्रशः पुरुषोत्तमे स्वल्प वित्त साध्यो धर्मो महान भवेत. अशें आसतना आमी कितलेकीची एक दुड्डू खर्च करून घेवन अनेक रितीर आमी खंयचेय पूजा करची की धर्म करचे पर आमकां वाट आसता. इतलें आसल्यार समेत पुरुषोत्तम मासांतू अल्प द्रव्य आमी ते एक तंतू खर्च इत्यादी परा कोरून घेवन अत्यंत महत्व जावन आशिल्लें जाल्यार फल मेळचें एक कारण जाता. स्नानं दानं कथायांच विष्णोस्मरणमेव च एतन्मात्रोऽपि सद्धर्मस्त्रायते महतो भयात्. अथवा स्नान दान अथवा विष्णु कथा भित्तेरी अथवा विष्णु स्मरणवैरी विशेष जावन घेवन आमी एक खंयचें कसन आमी दवरतात हें मासा भित्तेरी तसले सद्धर्म त्रायते महतो भयात्. आमकां विशेष जावन घेवन भंय दुखून घेवन आमकां रक्षण करता म्हूण सांगून म्हणत आसा. गंगेव तीर्थं स्मर एव धन्मो वित्तंतु विद्येव गुणास्तु रूपं मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षात् मासोत्तमोयम पुरुषोत्तमो ही. असले पुरुषोत्तम म्हणून सांगितले समस्त मासांतूची अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्ले मास जावन घेवन आसा. कशी म्हणून सांगणारी गंगैव तीर्थम एक तीर्थांतू खंयचे रितीर गंगा म्हणून सांगिल्लें जाल्यार हरिपाद नख दुखून येयलें जाल्यार गंगा पवित्र जावन घेवन आसा. तसले एक स्मरयेव धन्मो धनुर्धारी भित्तरी खंयचे रितीर मदन म्हणून सांगिल्लें जाल्यार तो विशेष जावन घेवन श्रेष्ठ जावन घेवन आसा. वित्यंतु विद्येव गुणास्तु रूपम असल ते एक विशेष जावन घेवन एक आमकां पुरुषोत्तम म्हणून सांगिल्लें जाल्यार विद्या म्हणून सांगिल्लें जाल्यार द्रव्य सद्गुण म्हणून सांगिल्लें जाल्यार रूप खंयचे रितीर श्रेष्ठ जावन आसता त्यांचे रितीर हें एक पुरुषोत्तम मास समेत श्रेष्ठ जावन घेवन आसा. तसले यद्यप्यसो निंद्यतमः पुरासीत् सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत्प्रसादात् मन्नामनाम्ना भुवि विश्रुतो भूत. असं तन्नामनाम्ना भविष्य विश्रुतो भूत. तसल ते एक मास म्हणून सांगिल्लें जाल्यार रणधन्माक वाल्मिकी सांगता ताची फुडें ताका निंद्यतमः पुरासीत् प्रत्येक जन तरेची निंदन करता जाल्यार एक मास जावन घेवन आशिल्लें. सर्वेषु कृत्येषु मखादिकेषु सर्व कृत्य करचेकोस्कर देवता विशयान कसने आराधन करचे एक यज्ञ करचे अशें पुरो हें मास निंज जावन घेवन आशिल्लें जाल्यार तथापि साक्षात तशें जाल्यार समेत परमात्मरेची प्रसादान करतना तन्नामनाम्ना परमात्मा नामानाची पुरुषोत्तम नामान भुवि विश्रुतो भूत. ते हें भुंयतू पुरुषोत्तम मास म्हूण सांगून घेवन एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन घेवन आसा. यथा हस्तिपदे लीनं सर्वप्राणी पदं भवेत् धर्मा काला सदा सर्वे विलीना पुरुषोत्तमे. अशी खंयची रितीर अनेक प्राणीचे हेज्जे शेपूर ते हेज्जे पुरा हस्तेची एक पायानाची सर्व ते दंपून घेवन वता म्हळ्यार समस्त ते एक जागो केवल एक हस्ते पादान म्हणटना तंतू एक तक्क भितर एक व्याप्त जावन घेवन आसता की त्यांचे रितीर विशेष जावन घेवन धर्म काल हे सर्व कशी म्हणून सांगलेली हे पुरुषोत्तम मासा भितरीची विलीन जावन घेवन आस म्हणून सांगून म्हणटात. यथा मर तरंगिण्या नसमा सकलापगाः कितलेची न्हंय अशें पुरो तेलरीची अमर तरंगिणी म्हणून म्हणले वळरी गंगा गंगेक मिरसुत्त सल विंगड खंयचेची हे श्रेष्ठ जावन आशिल्ले एक न्हंय ना की कल्पवृक्षेण न समा यथा सकलपादपाः अनेक वृक्ष इत्यादी पुराश्य पोरो जरीची एक नारिकेळ वृक्ष म्हणरी मड्डो म्हणून म्हणटा आमी तसल ते नार्ಲು मेळचे तसल ते एक मड्डे एक तसले एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले विंगड वृक्ष ना की तसले कामधेनमा यथा धेन्मो
राज्ञा पुरुषाः समाः अशस्तन कामधेनु अनेक गायश्यपुर हरि कामधेनु श्रेष्ठदावनिಗೆ ಮನಸ್ಸು राज्ञा पुरुषाः समाः अनेक जनश्यपुर राया कोणेची समदावनिಗೆ ನಸ್ತಚ್ವೆ कोणे असनाची नवेदे सर्वशास्त्राणि पुण्यकालास्तता किलाह म्हणताना सर्व शास्त्रांतू वेद म्हणून सांगितलं सलेची अत्यंत श्रेष्ठ दावन घेऊन असले पुरुषोत्तम मासेन समो मासो न गरिचित असले पुरुषोत्तम मासाचे एक यद्राक अनेक खंचेची विंगड मासನ पुरुषोत्तम मासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्मात् संपूजयेत भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं हे पुरुषोत्तम मासाचे देव कोण म्हणरी पुरुषोत्तमोची तसे कोण घेऊन ते देवाक पुरुषोत्तम देवाक श्रद्धेन तूव भक्तीन करतना तगले सेवकरी म्हणून सांगून घेऊन वाल्मिकीन सांगले शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्य मथाहूय पूजां तेन प्रकल्पयेत अशस्तना तू कोणाला मुखांतर हे पूजा करू का म्हणरी शास्त्रज्ञं कोणाक शास्त्र म्हणून सांगितलं असले गोत्तस की तंक आपोवन घेऊन निपुणं तंतु विशेष जावन घेऊन नैपुण्यते कोण घेऊन असता तंक घेऊन शुद्धं वैष्णवं शुद्ध जावन घेऊन नित्य निरंतर परमात्मा आराधन करतले सद्वैष्णव म्हणून म्हणतात तसल ते वैष्णवांक आपोवन सत्यवादिनं कितनाकी सत्याची उल्लोत तसले सत्यवादी जनांक आपोवन घेऊन विप्राचार्य मथाहूय विप्र आचार्य आमगेले पुरोहित तंकने पूरा आपोवन घेऊन पूजां तेन प्रकल्पयेत ತಂಗೆಲ ಮುಖಾಂತರ ಪೂಜನ ಕರಿ म्हणून सांगून घेऊन विशेष जावन घेऊन तक्का वाल्मिकी मुनीन अनुग्रह केले असल ते एक अनुग्रह केलेलं ते एक अत्यंत श्रेष्ठ जावन शिलेची पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन विशेष जावन घेऊन तज्जे नाव जावन घेऊन संसार सागर मतीव गभीर वेग मंतस्त मोह मदनातिथि तिमिंगलौघम उल्लंघ्य गंतु वांछति भारतेस्मिन् संपूजयेत् स पुरुषोत्तम आदिदेवम असले आदिदेवदान सिलसिले पुरुषोत्तमाक भक्तीन हे भरतखंड अंतू पूजन कोरक म्हणून सांगून म्हणतात कसले का म्हणून सांगणारी संसार सागर म्हणून सांगितले अत्यंत घोर दावनशील सागरके अत्यंत आड दावनशील अत्यंत रभस दावनशील मोह मद इत्यादि पुरा भयंकर दावनशील जलचरण प्राणिके खंची ರೀತಿಯ ಸಮುದ್ರ ಅಂತನಿ ಪುರ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರ ತಿಮಿಂಗಲಾದಿ ಪುರ ಅಸ್ತಜ್ಕಿ त्यांची ರೀತಿರಿ आमगेले हे संसार म्हणून सांगितले सागरा भित्तेरी अगाध दुस्तर दावनशील दसले अत्यंत एक भयंकर दावनशील दसले अरिषड्वर्ग म्हणून म्हणतात असल ते अरिषड्वर्ग म्हणून सांगितले दसले जलचर प्राणी हंत भित्तेरस हाय असल की एक संसार सागर दुखून घेऊन कोण दाटून घेऊन मुखार वचका म्हणून सांगून घेऊन इच्छे करत की तसल त्यांनी या भरतखंड अंतू आदिदेव दावन सिलसिले पुरुषोत्तम देवाले पूजन विशेष दावन घेऊन भक्तीन कोरका म्हणून सांगून घेऊन अशी सांगतसाची अशी तदनंतर पुरुषोत्तम मासाचे खंची रीती पूजा कोरका म्हणून सांगून घेऊन वाल्मिकी दडधन्मरायाक सांगतसाची तंतू प्रतिमदवरका म्हणून त्यांनी म्हणले तसल ते राधिका सहित पुरुषोत्तमाले अत्यंत श्रेष्ठ दावन सिलसिले भंगरान प्रतिम कोरकाक त्या कोण घेऊन अनलोत्तारणं अग्न्युत्तारण म्हणून सांगून करतात त्या कोण घेऊन विशेष दावन घेऊन तंतू प्राणप्रतिष्ठा कोरका म्हणून सांगून म्हणतात तसल ते प्राणप्रतिष्ठा कोण घेऊन आम्ही आराधन कोरका म्हणून म्हणतात कसले का म्हणून सांगणारी अकृतायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च यथापूर्वं तथा भागः स्वर्णादीनां न देवता ते प्राणप्रतिष्ठ इत्यादी पर करणे म्हणून दरी मुख्य कसने म्हणून सांगणारी प्राणप्रतिष्ठ दानदत्तील दसले एक प्रतिम कशी म्हणून सांगणारी तंतू देवाला सन्निधानसना म्हणून सांगून म्हणणारी खंचे प्रतिमश्य पुरो प्रथम दावन घेऊन तज्जे उत्तारण करतात म्हणजे शुद्धी इत्यादी पुरा करतात तदनंतर प्राणप्रतिष्ठापन करतात प्राणप्रतिष्ठापन करण्यातील दसले ते एक प्रतिमे केवल भंगराचे कुडके मणकेचे तसे कोण घेऊन विशेष दावन घेऊन प्राणप्रतिष्ठा कोरका अन्येषामपि देवानां प्रतिमास्वपि पार्थिव प्राणप्रतिष्ठा कर्तव्या तस्यां देवत्व सिद्धये केदनाके प्रतिमश्य पुरो असं बा विशेष दावन घेऊन तंतू प्राणप्रतिष्ठा कोरका कसले का म्हणणारी देवत्व सिद्धये तंतू देवता सन्निधान येऊ का म्हणून सांगून घेऊन म्हणलस असल ते एक प्राणप्रतिष्ठापन कोरून तंतू तद्विष्णो रीती अनेन पुरुषोत्तम बीजेन
तथैव हृदयो अंगुष्टम दत्वा स्वश्वश्च मंत्रवित अशी खंची रीतीर तांतू देवता आराधन कोरका म्हूण सांगून घेवन सांगतसची तद्विष्णू म्हूण सांगून घेवन ते कसनकी वेदोक्त मंत्रस ते वेदोक्त मंत्रान पुरुषोत्तम बीजेन पुरुषोत्तम मंत्रान तांतू विशेष जावन घेवन तांतू देवता आवाहन इत्यादी परा कोरका ते कोरून घेवन विशेष जावन म्हणतसची श्रीवत्सवक्षं शांतं नीलोत्पलदरच्छविं त्रिभंगहरितं ध्यायेत् सराधं पुरुषोत्तमम् अशी तसलते एक देवालय ध्यान इत्यादी पर मना भित्तरी चिंतन करून घेऊन देशकालो समुल्लिख्य नियतो वाग्यदशुजि षोडशैरुपचारैश्च पूजयेत् पुरुषोत्तमम् अशी देशकाल इत्यादी पर म्हळ्यार संकल्प करून घेवन हांव 5 दिवसाक पुरुषोत्तम व्रत करता म्हूण सांगून घेवन ते राधिका सहित पुरुषोत्तमाक पूजन करता म्हूण आता मी कसनकी एक पुराणोक्त पूजन करतदी ते पूजनाचे समस्त मंत्र हंत भित्तरी संगिलस आगच्छ देवदेवेश श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम राधया सहितश्चात्र ग्रहाण पूजनम मम अशी देवालय ध्यान आवाहन आसन पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र उपवीत गंध अक्षत पुष्प हाजी प्रत्येक सांगून घेवन अंगपूजा खंची रीतीर कोरका प्रत्येक अर्पण करून घेवन नैवेद्य आरती इत्यादी परा करून घेवन देवालय सन्निधानांतू प्रार्थना कोरकागे प्रदक्षिण करतना रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्यनायक भक्तानुग्रह करता त्वं प्रदक्षिणां ग्रहाण मे असले भक्ताक अनुग्रह करतले परमात्मान हांव केले तसले प्रदक्षिणा स्वीकार कोरका म्हणून प्रार्थना करून घेवचे यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानां पतये नाथ गोविंदाय नमो नमः अशी मंत्रपुष्पांजली दिवन घेवन विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्भवाय च विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः म्हणून नमस्कार अर्पण करून घेवन अशी देवलग्गी अपराध क्षमापण इत्यादी परा अर्पण कोरका प्रार्थना दबरकागे तदनंतर नित्य निरंतर एक देवालय नामस्मरण करताची हवन इत्यादी परा कोरकागे तदनंतर दीपः कार्यस्त्वखंडश्च यावन मासं च सर्पिषा पुरुषोत्तमस्य प्रीत्यर्थं सर्वार्थफलसिद्धये अखंड दानशीलदसले एक दीप स्थापन प्रथम दिवसाकची कोरकागे खंचेक म्हणून सांगणारी तुप्पाचे ते दिव्यो ते आम्ही करचे तसले सर्व अर्थसिद्धये समस्त ते पुरुषोत्तम मास सांग दावन घेवन दावका म्हणून सांगून पुरुषोत्तम देवाला प्रीत्यर्थ त्या एक आम्ही दीप स्थापन करून घेवन अखंड दावन घेवन ते खंचे रीतीर संतवनाची आम्ही ते पळोवन घेवकागे अशी पुरुषोत्तम मासाचे व्रत खंचे रीतीर कोरका म्हणून सांगून घेवन यस्य स्मृत्येति मंत्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु संपूर्णं विधाय विचरयेत् सुखम् अशी यस्य स्मृत्याचनामुक्त्या तपपूजा क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम् अशी देवाल सन्निधानांतू समस्त ते पूजन इत्यादी पर अर्पण करून इत्थं श्री पुरुषोत्तमं नमगन श्यामं सराधं मुदा संप्राप्ते पुरुषोत्तमे नितले लब्ध्वा जनं मानवं भक्त्याय परिपूजयेत् प्रतिदिनं कृत्वा गुरुं वैष्णवं भुक्त्वा ह्यत्र सुखं समस्तमतुलं पश्चात्स गच्छेत् परम् अशी असली एक पुरुषोत्तम म्हणून सांगितलं तसले एक मासांतू पुरुषोत्तम देवाक राधया सहितं राधिका सहित दावन घेवन आराधन इत्यादी परा कोरका कसलेक म्हणरी हे एक मनुष्य जन्म म्हणून सांगितलं तसले आमकां मेळलस असल ते एक मनुष्य जन्म मेळल तेन्ना भक्त्याय भक्तीन करतना कोण प्रतिदिन दावन घेवन प्रति दिवस म्हणकेची गुरुं वैष्णवं अत्यंत गुरु म्हणून सांगणारी आमगेले श्रेष्ठ जावंसले मार्गदर्शन करता जाल्यार तसल ते एक देवाक पूजन इत्यादी परा करता भुक्त्वा ह्यत्र हांगा पूजन केले मात्रान हे जन्मांतू विशेष दावन घेवन सुखम समस्तमतुलम हे एक जन्मांत अत्यंत श्रेष्ठ जावंसले चांग सुख इत्यादी परा म्हणून घेवन पश्चात्स गच्छेत् परम मुखारसून उत्तम दान सले एक उत्तम लोकाक पावची तशी दत्ता म्हणतना इह परांतू चांग जावन सले एक गती दिवत सले मासाची हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेवन ते वाल्मिकी दृढधर्मरायाक तुम ह्यांची खंचिक तरी हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगले आचरण कोरका म्हणून सांगून घेवन ते आचरणाचे विधान कसने म्हणून सांगून हे सांगिल तसले 5 दिवसाक आमी चिंतन केलेलस हे चिंतन हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु।